तुमकां सगळ्यांक खबर आहा पणजे ज्यो स्मार्ट सिटीन बसी चलतल्यो त्यो स्मार्ट सिटी अंडर चलतल्यो, नव्या कॉन्सेप्टान चलतल्यो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेजेर आयजूच नोटिफिकेशन काडलें, एक स्कीम केल्या. आनी ते नोटिफिकेशनान तेंच्यांनी म्हटलां की हे पणजेचे रूट आहा, पणजे सिटींतले सगळे रूट ते मिरामारचे, दोना पावला आनी युनिवर्सिटी धरून कुजिरा मेरेनचे जे बशीचे रूट आहा हे सगळे आतां कदंबाच्या अंडर येतले. कदंबा चलयतली, म्हणजे ते प्रायवेट बशी खातीर ओपन उरचे ना. आनी ह्या डिसिजनान जे लोकांक अफेक्ट जाता तेंच्या खातीर सजेशन ऑब्जेक्शना खातीर 1 म्हयन्याचो टायम दवरला. ह्या डिसिजनान अफेक्ट जातले जे पणजे जे प्रायवेट बसीस आहा, जे प्रायवेट बसकार ज्यो बसी चलयता तेंकां हेजो डायरेक्ट फटको बसता. सो तेंचे सजेशन ऑब्जेक्शन घेवपा खातीर 30 डेजाचो टायम दवरला. आनी तितून जे लिस्ट दिला पळय न्हू, तितून 57 सुमार रूट्स पणजेन प्रायवेट रूट्स आहा, जे प्रायवेट बशींचे रूट्स आहा, जे रेजिस्टर आहा तेंकां हे डायरेक्ट तेजो इफेक्ट जातलो. पणजे जे आतां ईव्ही बसीस ईव्हीचेर शिफ्ट जातले, ईव्ही बसीसाचेर वा तेजे मायक्रो मिनी इलेक्ट्रिकल बसीसाचेर जे शिफ्ट जातले ते टोटल 44 अश्यो व्हेकल्स आसतल्यो पणजे आनी हे सरावंडींग दोना पावला युनिवर्सिटी मेरेन. आनी तितून 500 ट्रिप्स आसतल्यो टोटल हे स्किमी अंडर. तितून बसी अशें सांगल्या, मिनी बसीस डिझल ड्रायव्हन 30 सीटर दाखयल्या, बिग बसीस इलेक्ट्रिकल 49 सीटर, मिनी बस इलेक्ट्रिकल 26 सीटर, मायक्रो बस इलेक्ट्रिकल 14 सीटर, बुगीस इलेक्ट्रिकल 11 सीटर अशें दाखयल्या. आनी रुट्साक कशें आसतलें, ह्यो जेन्ना बसी जे ऑपरेट करतले तेन्ना प्रत्येक रुटाच्या बसीक, म्हणजे एक पर्टिक्युलर रूट आहा तेका एक वेगळो कलर आसतलो त्या बसी खातीर, कलर कोडिंग जातलें. ते जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पणजी बस स्टँड टू पर्यटन भवन, इंटरस्टेट केटीसी बस स्टँड थंयच्यान आझाद मैदान, कला अकादमी, काकुलो, सांतिनेज सर्कल आनी मागीर मेरी इमॅक्युलेट चर्च पाटो सर्कल, पणजी बस स्टँड हो जो रूट आहा तेका ब्लू कलर दिला. मागीर पणजी बस स्टँड टू हँडिक्राफ्ट जे कॉर्पोरेशन आहा थंयच्यान सांताक्रूज चर्च, मागीर थंयच्यान मदल्यान GMC, मागीर गोवा युनिवर्सिटी, NIO, मिरामार, कला अकादमी, ल्युजा सर्कल करून परत बस स्टँडार ह्या रुटाक येल्लो कलर दिला. मागीर तिसरो रूट आहा पणजी मार्केट, मिरामार, करंजाळे, कामत सुपर मार्केट, NIO, तालिगांव, काकुलो, परेड ग्राउंड ह्या रुटाक रेड कलर दिला कलर कोडिंगान. मागीर चवथो रूट आहा पणजी बस स्टँड टू मल्टी कार पार्किंग, ओल्ड सेक्रेटरीएट, दूरदर्शन, जोगस पार्क वाल तितलो रूट आहा तेका ग्रीन कलर बसीक दिला. मागीर पणजी मार्केट, काकुलो मॉल, मधुबन, भाटले, सांताक्रूज चर्च, GMC, कुजिरा ह्या रुटाक इंडिगो कलर दिला. पणजी बस स्टँड, पाटो, हँडिक्राफ्ट, भाटले, TB हॉस्पिटल, सांतिनेज सर्कल, पणजी मार्केट, ल्युजा सर्कल, पणजी बस स्टँड हेका जांबळो पर्पल कलर दिला. आनी पणजी बस स्टँड, पाटो, हँडिक्राफ्ट, भाटले, TB हॉस्पिटल, शंकर देवस्थान, तालिगांव, सांताक्रूज, मेरी इमॅक्युलेट, तशेंच पाटो सर्कल, पणजी बस स्टँड ह्या रुटाक ऑरेंज कलर दिला. अशे 7 रूट आसतले आनी 7 कलरच्यो कलर कोडिंग आसतलें. आतां तेजी फेर आहा ते डिजिटल वचपाक सोदता, QR डिजिटल पेमेंट, QR कोडा वयल्यान पेमेंट. आनी फेर अशें दवरला हेंच्यांनी 10 रुपया ते 20 रुपया आसतले वेगवेगळ्या रुटांचे. आनी तेजे मागीर रेट्स ठरोवपाचे आहा ते कदंबा आनी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन आहा ते मेळून तेजे रेटाचेर डिसायड करतले. टेंटेटिव्ह डेट धरलेली तेंच्यांनी की 19 जानेवारी पर्यंत स्टार्ट करपाक. पण ह्या नोटिफिकेशनान जेन्ना आयज हे नोटिफिकेशन काडलां 28 तारखेर आनी 1 म्हयन्याचो टायम दिता, म्हणजे 28 जानेवारी पर्यंत तरी तांकां सजेशनाक टायम दिवचो पडटलो. सो ही डेट एक वेळ अचीव जावची ना, तिका तेजे फुडें वचपाक हें शकता, एक वेळ फेब्रुवारीन ह्यो गजाली पडपाक शकता. टिकेटिंगाचेर जशें म्हटलें तुमकां ते QR कोड स्कॅनिंगाचेर टिकेट काडपाक मेळटली. मोबायल टिकेटची पण एफोर्डेबल ट्रान्सपोर्ट दिवपा खातीर हे सगळे प्रयत्न. ज्या लोकां कडेन ह्यो फॅसिलिटी ना तांकां किओस्क आसतले, म्हटल्यार बस स्टँड सारक्या कडेन तेंचे व्हॉलंटियर्स इनिशियल स्टेजीचेर काम करतले लोकांक हेल्प करपा खातीर. आतां हो जो कदंबा आनी स्मार्ट सिटी मेळोन कदंबाचो रोल कितें आसतलो, कदंबाचो रोल इतलो कदंबा ऑपरेट करतले. कदंबा ट्रान्सपोर्टान म्हणजे बसीच्या हितून एक्सपर्ट पार्टनर जाता, सो ते ऑपरेट करतले ह्यो बसीस. सगळे जो ओनर आहा तो स्मार्ट सिटी उरतलो, पण कदंबा ह्यो गजाली ऑपरेट करतले. बसी ऑलरेडी परचेज केल्ल्या सुमार जे 60 इयर्साचो जो वयल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड येयल्लो ते आनी थोडे स्मार्ट सिटीच्या अंडर ह्यो गजाली क्लब करून तेंच्यांनी 48 इलेक्ट्रीक बसी ऑलरेडी परचेज केल्ल्यो आहा. आनी व्हेकल हितून येतल्यो ज्यो बारीक कमी सिटराचे व्हेकल ज्यो म्हटल्यार ते येतल्यो. आतां जाता कितें की पणजेचे जे प्रायवेट बसवाले आहा तेंचे कितें जाता, सो तांकां ऑप्शन असो उरता
की तेंचे सजेशन ऑब्जेक्शन घालतना ते कितें घालता तें पळोवंक जाय. पण तेंकां ऑप्शन असो उरता की पणजेचो रूट सोडून दुसरो खंयचो रूट मागपाक मेळटलो तेंकां. भायलो खंयचो जर तेंचो जर कदंबाचो रूट आहा तो तेंकां जाय जाल्यार रिलॅक्स करून दिवपाक मेळटा, ते गव्हर्मेंटाक पळोवचें पडटलें. ऑर म्हाजी बस स्कीम आहा ती ऑप्ट करपाक तेंकां मेळटली. अशें करून तेंकां तेंच्यो ज्यो बसी आहा त्यो दुसऱ्या रुटार वा म्हाजी बस हितून एकोमोडेट करची पडटली, ती ऑप्ट करची पडटली. आनी हेतूंतल्यान एके म्हयन्यान सुमार जे आमी बस स्टँड पणजेचे पळयताले कितें तरी चल्लां बस स्टँडाचे वयर छप्पर नासलें पण काम चालू आसलें तरी स्क्रिनी येतल्यो बी म्हणून सांगताले. ते आतां इल्लो प्रोसेस स्टार्ट जाला. ते स्क्रिनी आसतल्यो खंयची बस खंय पावल्या हे थंय बस स्टँडार रावन कळटलें की आपली बस खंयच्या बस स्टॉपाचेर पावल्या. आनी स्मार्ट पद्दतीन पणजेचो ट्रान्सपोर्ट जो करता म्हटलें ते ह्या स्किमींतल्यान ह्या नोटिफिकेशनांतल्यान कळटा की ताचो प्रोसेस आतां स्टार्ट जाला म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.